आमी सध्या आसा करमळे जे तळें आसा, फामाद अशे गोंयचे करमळे तळें थंयसर आसा. हालींच एक इन्सिडन्स जालो, की हांगासर लोकांनी बोवाळ केलो, की रेडो एक हांगासर, त्या रेड्याक हांगासर जी मानगी आसा ह्या तळ्यान, त्या मानग्यांनी खाले. तेजे मागीर आमी जे सरपंच आसा हांगासरले, तेंचे कडेन आमचें उलोवप जालें. सरपंचान क्लेम केलें, की ह्या तळ्यान 200 वयर जी मानगी आसा ती आसपाक शकता. तेजे मागीर आमचें उलोवप जालें एक गोवा युनिव्हर्सिटीचे एक्स स्टुडंट जेणे झुऑलॉजी केला. ते म्हणटकीच वैष्णवी नायक ह्या चलये कडेन उलोवप जालें. तेणें डिजस्ट्रेशनाक जे करमळे लेक आसा, तेजेर तेणें स्टडी केल्ली. हांगासर मानगी आसा, तेंचो कावंट कितलो आसा, तेजेरूय तेणें स्टडी केल्ली. दिसाचो कावंट कितको आनी रातचो कावंट कितको, ह्या सगळ्या गजालींचेर तेणें स्टडी केल्या आनी ही करमळेचें हें जें तळें आसा, तेजेरूय तेजी भरपूर स्टडी आसा. आमी वैष्णवी कडेन जाणा जावन घेवया, की खरेंच ह्या तळ्यान 200 वयर मानगी आसा काय कितें? आनी सद्या जी ह्या करमळे जे तळ्याची जी परिस्थिती आसा ती कशी कितें आसा ती? डू यू अग्री की हांगा खरेंच 200 जी मानगी आसा ती आसा? So, whether I agree or not, this statement goes की एजर पॉप्युलेशन स्टडी हांगासर कितले मेरेन जाल्या ती. सो as far as I'm concerned, population study हांगासर इतली जाल्ली ना, हं. wherein we can state की हांगासर population rise जाला or decrease जाला or कसो maintained आसा काय ना तें. सो तेका लागून म्हाजें डिसर्टेशन टेन्युअर जो आसलो फ्रॉम 2021 टील 2023, त्या हिसपान हांवें मंथली जितले काउंट्स घेतले, म्हाका मॅक्सिमम 50 म्हणजे नायट काउंट आमकां 52 येयल्लो आसा आनी डे काउंट म्हाका मॅक्सिमम 46 क्रोकोडायल्स दिसलेले आसा. सो तेका लागून म्हाजो तो स्टेटमेंट आसलो की अराउंड 40 टू 70 किंवा 50 टू 70 क्रोकोडायल्स हांगा इजिली आसूं शकता. इट कांट बी 200 बिकॉज पोटेन्शियली इतले कोणें पळोवना एज ऑफ नाव तरी. तळें 200 मगरां खातीर तरी जेवण प्रोवायड करपा इतलें व्हडलें ना. सो ती सायडीक गांवांनूय वचपा शकता असो आशिल्लो. सो ताजेर तुजें कितें मत आसतलें? सो म्हाजें इतलेंच म्हणणें आसा की लेकाचे जे उदकाचे प्रमाण सिन्स नाव द उदक सांठयल्लें वता तें सोडलें वचना, क्रोकोडायल्स हांगाच आसा रिस्ट्रिक्टेड. आनी नो डावट दे मायग्रेट, नो डावट दे हॅव अ चान्स ऑफ लिवींग ऑन लँड, बट आय फील की तेंचो पोटेन्शियल इतलो हें ना की ते ह्युमन थ्रेट करतले कशें. बिकॉज इफ दॅट वॉज द केस जाल्यार ते पयलींच जावपाचें आय बिलीव. आनी मगरान बफेलो खावप इज नॉट अ न्यू थिंग. मगर हे crocodilus palustris हे they are known to be the carnivorous animals. Rather, they are known to be the ambush predators, the apex predators of the ecosystem. So I believe की अशें कितें खाणारे आमकां सिच्युएशन मेळटा जाल्यार इट्स अ विन विन सिच्युएशन फॉर अस. आनी हेजो आमी म्हणजे तेजो वायट नजरिया घेवचो न्हू, बिकॉज वी शूड नॉट बी इन अ थ्रेट ऑफ दॅट एनिमल. रादर वी शूड रिस्पेक्ट दॅट एनिमल अँड बी हॅपी की ह्या एनिमला खातीर आमच्या विलेजाची एक इकोसिस्टम तयार जाल्ली आसा. क्रोकोडायलाची तांतयां जी हॅचिंग जाता, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. सो टेम्परेचर डिपेंडंट सेक्स डिटर्मिनेशन ह्या प्रोसेसाक अशें म्हणटा. सो वेरीन टेम्परेचराचेर डिपेंडंट तेंचे जेंडर डिसायड जाता, हॅचलिंगाचेर जेंडर डिसायड जाता, वेदर इट्स अ मेल ऑर अ फिमेल. फर्स्ट पॉयंट तो जालो. सेकंड पॉयंट आय वूड से की इवन दो द हॅचलिंग हॅज कम आउट, तेंकां पोटेन्शियल प्रिडेटर्स हांगासर आसा. लायक वी कॅन सी व्हायट बेलीड सी गर्ल, वी कॅन सी मॉनिटर लिझर्ड, वी कॅन सी मुंगूस, जे पोटेन्शियल प्रिडेटर आसा, जे हॅचलिंगाक आपले प्रे समजूंक शकता आनी तेंकां प्रिडेट करून तेंचें पॉप्युलेशन कंट्रोलान दवरूंक शकता. करमळे लेकाचें जर उदक पळयतायत जाल्यार आमी तेजी परिस्थिती सामकी वायट आसा. जशें लेक आसूंक जाय तशें ना, तें घाण उदक दिसता. सो ताचेर कितें उलोवपाचें? येस. सो म्हणजे जो मेरेनच्यान हांव हांगासर येता, आमी सांजचे सुद्दां हांगासर वॉकिंगेक येत किंवा मॉर्निंग सुद्दां टायम येत, नो डावट की हांगासर लोकांक खूब पिसफूल एनवायरमेंट मेळटा. बट जर आमी डीप डावन इन टू द वॉटर इफ वी सी, द वॉटर इज व्हेरी टर्बीड आनी देर आर सम बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स लायक ड्रॅगन फ्लाय स्पिशीज, आय वूड से डिच ज्वेल एक जो आसा, ते अशे फिशीज जे इंडिकेट करता की वॉटर पोल्युटेड आसा काय ना तें. सो ते हांगासर मेळटा, वीच सिग्निफायज ऑर वीच इंडिकेट्स की वॉटर पोल्युटेड आसा. आनी वी कॅन सी की हांगासर जो म्हणजे एज पर माय ऑब्जर्वेशन्स आय वूड से की हांगासर जो रेल्वे सायड जो बॉर्डर आसा, थंयच्यान जे लेबरर्स इवन फॉर वॉशरूम पर्पज ऑर वॉट एवर द थिंग इज, तेंचे पर्सनल वॉटर यूज केले की ते उदक खंय ना खंय आय बिलीव की लेकान सोडलें वता. आनी सिन्स उदक लेकाचे स्टोर जाला, तें उदक खंय ना खंय हांगाच वळटा. सो वॉट एवर पोल्युटंट मेड बी देर, ते हांगाच उरता. ते हरशीं जर गोंय म्हणजे आमच्या गांवची प्रथा पळयत जाल्यार हे उदक सोडलें वतालें, तें आतां सोडलें वचना.
सो हम्म. इफ ते सोडलेले जाल्यार एटलिस्ट ते म्हणजे डायल्यूट जावपाचे. सो म्हाजें म्हणणें हें आसा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे आसा हांगासर इनवॉल्व, म्हाजें एकूच मेसेज आसा तांकां की दे शूड, इफ दे आर ट्रायंग टू बी इन टू इको टुरिझम फील्ड ऑर वॉट एवर इट इज, दे शूड प्रोटेक्ट दीस एरिया. लायक क्लिनलीनेस जी हांगासरली आसा किंवा जे वीड ग्रो जाता, वॉटर वीड जे ग्रो जाता, तांकां मातशें पळोवचें. किंवा जे ट्रेल्स आसा आमच्यो, लायक फॉर दॅट मॅटर आमी बर्डिंगाक हांगासर येता, इवन ओडोनेट सर्वे हांगासर चालू आसा, इवन क्रोकोडायल पळोवपाक येता. जे हांगासरले नेचर पळोवपाक येता, ताका लागून जी ट्रेल हांगासरली आसा ती तरी एटलीस्ट क्लीन दवरची, हें म्हाजें फॉरेस्टा खातीर म्हणणें आसा. विलेजर्सां खातीर म्हाजी एक मेसेज आसा की हें उदक जितलें आमी पवित्र मानता, बिकॉज आमी गणपती विसर्जन ह्या तळ्यान करता. सो वी शूड ऑल्सो, बिईंग द विलेजर्स ऑफ दीस विलेज, आय बिलीव की ह्या उदकाक आमी क्लीन दवरपाक जाय खंय ना खंय. आणि तिसरें म्हणजे LMC जे आतां हांगासर इनवॉल्ड आसा, लेक मॅनेजमेंट कमिटी, आय बिलीव की हे जे तळे, जे एक्चुअली एक तळें न्ही, इट इज अ आर्टिफिशियल लेक, हे पयलीं हांगासर शेती जाताली. सो ते इफ ती रिवायव करूंक शकता जाल्यार तेंचे वाटेंतल्यान दॅट वील बी अ ग्रेट एफर्ट, दॅट वील बी अ ग्रेट कॉन्ट्रिब्युशन टू अ विलेज, समथींग दॅट वील बी गेट बॅक. आणि शुअरली तेन्ना कितें ना कितें सिच्युएशन कंट्रोल जातलें, ही म्हजी आशा आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.